वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हिचो बेंगळुरात जाल्ल्या खून प्रकरणाक लागून गोवा युनियन ऑफ पणजी मुख्यालयान तत्काळ बसका आयोजित केल्ली। बुधवारा सांजे गुजान पणजे लंकेश हिच्या खून प्रकरणाक खर निषेध केला। हाचेर खोलायेन कारवाय जावची आनी आरोप्याक कडक ख्यास्त जावची म्हण गुजान कर्नाटक सरकाराकडेन निवेदन केला। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमकां कळून चुकलें की एक राष्ट्रीय पावंड्यावेली पत्रकार ही देशात कांय मजक्याच पत्रकार भितर एक अशी व्हड पत्रकार म्हणून ताची नामना आशिल्ली ती गौरी लंकेश हांकां कामा वयल्यान म्हणजे कामार आसतनाच घरा येतना तांची गोळी घालून हत्या केल्ली आसा। एक अत्यंत दुर्दैवी घटना सबंद देशभरात एक इतिहासात नोंद केली वयतली अशी एक घटना, दुर्दैवी घटना। पत्रकारांक सदांच पत्रकार वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान लोकांच्यो भुमिका, लोकांचेर जे अन्याय जाता ते आमी मांडटा पेपरांतल्यान, न्यूज चॅनलांतल्यान। पूण पत्रकारांचेर जेन्ना हल्लो जाता अशा वेळाचेर कोण तांकां पाठपुरावो करता, तांचे फाटल्यान आसता। पूण आयज कमी वेळान वेगवेगळ्या थरावयले लोक, खरें म्हणल्यार ती कांय घटना हांगा गोंयांत जावंक ना, पण देशाच्या खंयच्याय भागांत पत्रकाराचेर घटना जावं, हल्लो जावं, कितें जावं, आमी देशभरांतल्या सगळ्यांनी एकठांय जावंक जाय। आयज ह्याच वेळाचेर म्हाका दिसता कमीत कमी 6-7 कडेन ह्या घटनेचो निशेध करपा खातीर पत्रकार आनी वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले लोक एकठांय जावन ह्या घटनेचो निशेध करता। आमी गोंय युनियन जर्नलिस्टांक म्हाका एक निवेदन करीन दिसता की ह्या घटनेचो पाठपुरावो करपाक जाय, तशेंच ह्या घटनेचो निपक्षतीपणान एक ताची चवकशी जावंक जाय। हाचे खातीर हांव अध्यक्ष किशोर नायक हाचे कडेन मागता की एक म्हज्या वतीन एक पत्र कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक बरोवचें किंवा गृहमंत्र्याक बरोवचें आनी ह्या घटनेचो योग्य तरेन पाठपुरावो करून एक चवकशी जावन ह्या घटनेन जे सामील जाल्या त्या सगळ्यांक शिक्षा जावंक जाय। आमी ह्या निषेध सभेसून एक गोष्ट कर्नाटक सरकाराक विनंती करपाक सोदता की कर्नाटक सरकारान ह्या घटनेची सखोल चवकशी करून जे कोण हल्लेखोर आसात, ज्यांच्यांनी ह्या आमच्या पत्रकार भगिनीची हत्या केली, त्या हल्लेखोरांक धरून तांकां कडकच्या कडक शिक्षा जावची आनी अशा पद्दतीच्या गुन्हेगारी प्रवृत्तींक खंयच्याच पद्दतीन थारो दिवचे।